ह्या निवडणुकीत मोगो पक्ष सगळ्या ताकदीनिशी परत एकदा उतरता, कारण आज आम्ही नवे नेतृत्वाक संधी दिवपाची ठरयल्या. निवडणुकीच्या निमित्तान आम्ही नव्या मोगो पक्षातल्या युवकांक संधी दिता. आज आम्ही कुडचडेचे 3 काउन्सिलर, कुडचड्या 3 काउन्सिलरांक आज आम्ही मोगो पक्षाक प्रवेश दिता. हे 3य काउन्सिलर कुडचडेचे आज मोगो पक्षात प्रवेश करता आणि आमकां एक नव्या मतदारसंघात आमकां ताकद दाखोवपाची आशा ह्या सगळ्याक लागून आमकां जाल्ली आसा. 10 वर्सां बीजेपी फाटल्यान रावपाचें फाटलें कारण म्हणजे कितें, बीजेपीन आमकां टिश्यू पेपर केले. जे कार्यकर्ते आशिल्ले बीजेपी भितर तांकां आमकां टिश्यू पेपर करून भायर उडयले कडेन आसा. आज ते आपले कडेन आसा आणि आज जर गोंय राखतलो जाल्यार राष्ट्रवादी गोमंतक पक्षा शिवाय आनी गोंया पर्याय ना. बीजेपीन जें कितें चलयलां पळय आज गोंयांत तें आमकां मान्य ना. तेंच्यांनी ती कथून चलयल्या ती आमकां मान्य ना. कारण आमकां जे बीजेपीचे खरे कार्यकर्ते आशिल्ले तांकां भायर उडयले कडेन आसा. आज तेंचे कडेन जे कार्यकर्ते आसा ते भारतीय जनता पार्टी म्हणपाचे सुद्दां लायकेचे न्ही, कारण तांकां भारतीय जनता पार्टी म्हणपाक सुद्दां कळना. हांवें 5 कॅन्डिडेट दवरलेले. आमचो जो कुडचडे आमदार आसा हेणे रातभर भोंवन म्हाजे 2 कॅन्डिडेट उडयले कडेन आसा.